नमस्कार, हांव प्रदीप सावंत. तुम्ही आज पळयतात की आमी सालिगांव सर्कलाचेर आसा. थंय आमी आज साफ सफाई करता, कारण फाल्यां जी आसा दिवाळी आसा. पावस आयिल्ल्या कारणान ह्या सर्कलाची तशेंच ह्या वाठारांतली साफ सफाई करपाक मातशे त्रास जाल्ले. झाडां खूब वाडलेली आसा. सो सरपंचाक आमी रिक्वेस्ट केले. सरपंच आमच्या बरोबर आयिल्लो आसा की चल आमी मेळोन हे जे कार्य आसा ते साफ सफाईचें करुया. तशेंच हांव म्हाज्या वांगडी जे आसा तांचे हांव चड आनी चड देव बरें करूं म्हणटा, कारण तांकां जर हांव उलो मारलो खंयचेंय गांवचें काम करपाक ते सदैव फुडें आसता. तर इश्टांनो, तुमकां येणाऱ्या दिवाळेची, फाल्यां दिवाळी आसा, साळगांवकारांक तशेंच गोंयकारांक आमी उर्वणीक परबी दिता. देव बरें करूं. सालिगांव सर्वांक तुका खूब रेमेडी. आयज आमी ह्या सरकाराक आहा सगळ्यांक करता वर्साक करता. आनी हो प्रोजेक्ट सावंत म्हणटा तो बरें इंट्रेस्ट घेवन वर्साच्या वर्सा हांगा सगळें डेकोरेशन हें तें सगळें रेडी करून निजो बिजो करता. आनी त्या भुरग्यांक आपयलो फोन मारलो की ते रोखडेच येतात. ताजे उतराक ना म्हणनात, ताजे बरोबर आहात. खंयसर हे सरकारूच करिनात. बाकी खंयसर वाटेक तुजे खूब पत्यो पडल्यात, कितें पडल्या जाल्यार त्यो पंचायतीच्यो पत्यो मागतात व्हरून ते सगळें काम रेडी करतात. दवरिनात तो हें म्हणून दवरिनात. आनी आमी बरें काम करता पंचायतीन सांग. आनी ते कितें सांगत जाल्यार आमचे पंचायतीक तांचो सपोर्ट आहा आनी तांकां आमचोय सपोर्ट आहा. आनी तो बरें इंट्रेस्ट घेता सगळ्या कामाक. सालिगांव तो मेंबर ना, पूण तो गांव उरता बरो. व्हडले मेंबर आसूंक जाय. आनी आमी ताका हेल्प दिता आनी तो आमकां आपयल्या पुरो आमी ताच्या उतराक केन्ना ना म्हणना खंयसर. हांव सर्वेश्वर कुंडलेकर, सालिगांव स्पोर्ट्स अँड कल्चरल एसोसिएशनाचो अध्यक्ष. आतां फाटलीं कितलींच वर्सां जालीं पळयता आमी की प्रदीप सावंत हे सालिगांव सर्कलाक आमच्या हांगाची क्रिसमसा टायमार स्टारां अशें लावन आमच्या गांवान एक बरो हें हाडटा, म्हणजे कितें म्हणटा का फेस्टिवल माहोल हाडटा. घर साफ केलें म्हणून जायना, पळयत जाल्यार गांवूय साफ करूंक जाय. हो तेजो थॉट. म्हाजो पर्सनल पळयलो जाल्यार म्हाजो सदांच बिजी शेड्यूल आसता, पूण ते सदांच तेजो फोन येता सर्वे हें करया. तेजे हे इतले विचार पळोवन म्हाका खरेंच बरें दिसता की तो गांवा खातीर कितें तरी करता. ते गांव मागता तूं असोच फुडें सर आनी आमचो गांव बरो कर, आमचो सगळो वाठार बरो कर.